कार्यकर्त्यांक घेऊन प्रवेश करता। आज हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांकां सगळ्यांक येवकार दिता। आज हांव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयांत रमाकांत बोरकर आणि त्यांच्या बरोबर आयिल्ली त्यांचे संपूर्ण सपोर्टर, त्यांचे वेलविशर यांचे भारतीय जनता पार्टीन आज स्वागत करता, आमच्या परिवारान स्वागत करता। रमाकांत बोरकर हे तशे 6 वेळार सांकवाळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच अशे विविध हातून तांच्यांनी ते निवडून आयल्यात लोकप्रतिनिधी म्हणून। त्या भागातल्या परिसरा भितर मागीर ते देवस्थान आसतलें, सामाजीक कार्य आसतलें, हाच्या भितर तांचो सदोदीत वांटो आशिल्लो। ओबीसीचे ते गोंयच्या सेंट्रल कमिटीचे मेंबर आसात आनी सातेरी देवस्थान शिंदोळ सांकवाळ ह्या देवस्थानाचे ते अध्यक्ष। एक परिचित अशी व्यक्ती दक्षिण गोंया भितर आनी खास करून सांकवाळ हांगासर कुठ्ठाळी मतदारसंघा भितर पूर्णपणे सामाजीक क्षेत्रांत सदोदीत आपण वावर करपी अशे रमाकांत बोरकर हांचो आज पक्ष प्रवेश जाता। म्हाका 100% पूर्ण खात्री आसा की तांच्या प्रवेशान भारतीय जनता पार्टीक आमच्या कुठ्ठाळे मतदारसंघा भितर डेफिनेटली फायदो जातलो। ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी हे संपूर्ण देशभर काम करतात आनी ज्या तरेन तांचें पूर्णपणे भारत हो विकसीत जावचो हें स्वप्न आसा आनी ताका लागून एक रमाकांत बोरकर हांकां आमी बऱ्याचदा सांगताले, म्हाका याद जाता 2017च्या निवडणुकी वेळारूय आमी म्हणटाले की तुमी येवं जाय पार्टीन म्हणून, पूण एकदां एखाद्या कामाचो योग आसचो पडटा आनी त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान तांकां तो योग दिसलें की पार्टीन प्रवेश करप आनी ताका लागून तांच्या बरोबर तांची सौभाग्यवती डॉक्टर सुनीता रमाकांत बोरकर ही स्वता प्रोफेसर म्हणून PS कॉलेजानूय काम करता, म्हणजे बरेच ताकी सुशिक्षीत मनीस सुद्दां आज हळूहळू भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागिल्ले आसा गोंयभर। हांवें पळयलें की फाटल्या म्हयन्याभर कितले तरी डॉक्टर आसतले, चार्टर्ड अकावंटंट, एडवोकेट अशे खूब मंडळी ही भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता। दक्षिण गोंया भितर काल 2-3 दिसां पयलीं आमचे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे विनय तेंडुलकर हांच्यांनी तांचो थंय पक्ष प्रवेश करून घेतिल्लो आसा आनी त्यामुळे फाटल्या सावर्डे आमच्या दौऱ्याच्या दरम्यान आमी सावर्ड्यानूय कांय जाणांक पक्ष प्रवेश दिलो आनी त्यामुळे एकूण सबंद देशभरा भितर एक वेगळो माहोल तयार जाल्लो आसा। आनी ज्या प्रमाण नरेंद्र मोदीचें जें विजन आसा विकसीत भारत 2047 तेंचें स्वप्न पुणे करपाक प्रत्येक जाणांक दिसता की आमी पार्टी भितर स्वताचो आपलोय हातभार आसचो आनी त्या अनुशंगान आज रमाकांत बोरकर आनी तेंची सौभाग्य तेंचे असंख्य कार्यकर्ते, ताचे भितर आशा नायक एक्स डेप्युटी सरपंच आसत किंवा बाकीची सगळीं नांवां घेनात जी आतांच आमचे नारायण हांच्यांनी नांवां वाचून दाखयलीं, ते प्रत्येक जाण, प्रत्येक महिला आमची जी भगिनी आसा आनी आपले पुरुश मंडळी आसा, प्रत्येक जाण आपल्या राजकीय कारकिर्दी भितर त्या भागा भितर कार्यरत आसा। सामाजीक क्षेत्र आसतलें, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतलें, हाचे भितर ते सगळ्यांचें एक बरें कार्य आसा आनी अशे परिचित अशे व्यक्ती ज्या कुठ्ठाळे मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जातात खूब बरें दिसता। कारण आमी ज्या तरेन दक्षिण गोंया भितर महिला ही कॅन्डिडेट आसा आनी बहुतेक सगळ्या महिलांचो तो सन्मान आसा आनी नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत महिला हे भारतीय जनता पार्टीची ताकद आसा आनी त्या दृश्टीन ते ह्या देशाक फुडें व्हरता आसतना एक वाटेनच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी दुसऱ्या वाटेनच्यान मनशाचो विकास ह्या पद्दतीन जे काम करतात ताका लागून बरेच लोक हळूहळू पार्टी कडेन जॉयन जातात। हांव रमाकांत बोरकर आनी त्याच्या संपूर्ण टिमीचे पार्टी भितर स्वागत करता आनी म्हाका खात्री आसा की रमाकांत बोरकर हांचो डेफिनेटली ऑर्गनायझेशन म्हणून आसत, त्या मतदारसंघ आसत किंवा मुरगांव तालुका आसत किंवा इतर दक्षिण गोंया भितर आसत, तांचो डेफिनेटली आमकां फायदो पार्टीक जातलो। आमी एक आयज हांगसरलें एक प्रण घेवया की आमी मुखार हे BJP सांकवाळ कुठ्ठाळे मतदारसंघात मॅक्झिमम जे वोटींग जाता तें वोटींग हाडून पल्लवी धेंपो हांकां विजयी करतले। आमकां मुखार कुठ्ठाळीच न्हू, वास्को, मुरगांव संपूर्ण तालुका लागता आमकां। आमचे सगळे सोयरे तांकां पटोवन दिवचे पडटा आमकां। थोडे लोक जे आमचे बरोबर ना तांकांय हाडपाक आमी प्रयत्न करप आनी हो जो परिवार आहा मोदी परिवार, ते मोदी परिवाराक वाडप हें आमचें काम। सो आयज तुमी हांगसर बरोबर येयल्या, तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच पार्टी काम करपाक बरोबर रावया आनी मुखार सरया।